दिवचलचे मामलेदार प्रवीण गावस आणि पालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाई हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाई केली। हे कारवाये वेळार पुलीस अधिकारी, मामलेदार आणि पालिकेचे अधिकारी तसेच स्वच्छता दूत हजर आशिल्ले। दिवचलच्या बाजारा सयत बस स्टँड वाठारांत ही मोहीम राबयतना दुकानांची तपासणी केली। कांय दुकानांनी सिंगल यूज प्लास्टिक मेळ्ळे जाल्यार कांय दुकानांनी विकपाक दवरिल्ले गुटखा, सिगरेटी आणि हेर तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केले। संबंधित दुकानदारा आड केसी नोंद करून दंडात्मक कारवाई केली। आज आम्ही मार्केटान प्लास्टिक तशेंच सिंगल यूज प्लास्टिक तशेंच गुटखा, टोबॅको हेजी एनफोर्समेंट ड्रायव्ह, हे जे कोण वायोलेट करता रूल्स तांचे एनफोर्समेंट ड्रायव्ह तशेंच अवेरनेस जावपा खातीर ताजी मदत जाता। सो अशी एक आमी एनफोर्समेंट ड्रायव्ह केली। आमच्या बरोबर आमचे मामलेदार प्रवीण तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी आणि आमचे थोडे कावन्सिलर्स, स्वच्छता दूत, आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर्स असे सगळे घेऊन आमी जॉयंट एक ड्रायव्ह केली। तातूंत आमी प्लास्टीक, सिंगल यूज प्लास्टिकचे बरेच थोडेफार सीजर केल्ले आसा। तशेंच वी हॅव इम्पोज्ड फायन्स ऑन द वायोलेटर्स। तशेंच जे कोटपा एक्ट अंडर जे कोणी वायोलेट टोबॅको हे करता, सेल करता तांचे बरेच मटेरियल तांणी सीज केल्ले आसा आणि दे ऑल्सो इम्पोज फायन्स ऑन द सेम। सो हांव जस्ट अपील करता सगळ्या बिचोले जितले मार्केट वेंडर्स आसा सगळ्यांक की सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर जो बॅन आसा तो स्ट्रिक्टली वी वील बी एनफोर्सिंग हेन्सफोर्थ आणि आमचे टायमली अशे आमी एनफोर्समेंट ड्रायव्हस, रेड्स करतले आणि जर कोण मार्केटान आमकां सांपडटा वी वील इनिशिएट स्ट्रिक्ट एक्शन। आमी आयज दिवचली नगरपालिका, मामलेदार आणि पोलीस अशा सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी आयज म्हणजे गुटखा बंदी, तंबाखू, सिगरेट आणि प्लास्टीक, सिंगल यूज प्लास्टीक हेचेर आमी सगळी मोहीम घेतली हाती। म्हणजे कोणाक फायन दिवप आणि अवेरनेस दोन्ही। आणि आमच्या भितर सगळे आमचे दिवचलचे स्वच्छता दूत, मिनरल फाउंडेशनचे मनीस अशें म्हणून संयुक्तपणे आमी हें केलें आणि आमची MI आमचे नगरपालिकेचे अशें म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कडेन हें केलो की आमकां हें झाड घालपाची अशी हे मोहीम ना, आमकां लोकांक सांगूंक जाय की तुमी जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसा ते पूर्णपणे बंद करा। आतां जर लोक बागायत जावन वयता जाल्यार थंय जे प्लास्टीक आसा ते रिसायकलचे प्लास्टीक, तुमकां प्लास्टीकचे पिशवी दिना आनी लोक सगळें सामान घेता आपली पोती हाडून। तशेंच हांव लोकां कडेन विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी आपापले कपड्याची पिशवी हाडा आणि जर तुमकां नुस्त्याकूच प्लास्टीकूच पिशवी जाय जाल्यार जाडी वापरा जी रिसायकल जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।